48 वरां भितर अनुसूचित जमातीक आरक्षण दिवपाची अधिसुचोवणी काढली ना जाल्यार 6 मार्चाक उपोषण करून आंदोलन करतले अशी शिटकावणी गाकुवेत संघटनेन दिल्या। अनुसूचित जमातीक सरकारान सदांच फटयला, मात हे फावट आमी हे खोपोवन घेवचे नात। सरकारान जर आमची मागणी पुराय केली ना जाल्यार फुडली पावलां आमी उबारतले अशी शिटकावणी संघटनेन दिल्या। ते पॉसिबल ना जाल्यार सिमिलर नोटिफिकेशन काडचें आनी गोवा आमचे जे पॉलिटिकल रिजर्वेशन गोंयांत दिवचें हें आमी तांकां सांगलेलें। सिमिलरली जेन्ना जम्मू आनी काश्मीराक जे रिजर्वेशन जालें तेन्ना एक्झिक्युटीव ऑर्डर काडिल्ली। एक्झिक्युटीव ऑर्डर काडून तांकां ऑल मेंबर कमिशन बसोवन त्यांनी रिजर्वेशन दिल्लें आनी त्या धर्तीचेर आमकांय दिवचें अशें आमी सिंपल प्रोसिजर तांकां सांगलो। आनी आमकां आमचो जय डिलिमिटेशन कमिशन बसोवपाक आमचो ताका अपोज आसलो, कित्याक तर तो प्रोसिजर खूब लेंथी आसा, ताका 2 ते 3 वर्स वचपाक शकता आनी 2027 आमी मेळपाक शकना अशें आमचो अशें तितून आमी ऑलरेडी तुमकां सांगलेलें। पूण आमकां आतां अशें दिसता की हे फावटी की आमकां फटोवपाचें षडयंत्र चालू आसा आनी हो गव्हर्मेंट परत एकदां आमकां फटयतलो की काय अशें दिसता। तेन्ना ताका लागून आयज आमी परत एकदां जमा जाल्या तुमकां सांगपाक सीएमाक सांगपाक बीजेपी गव्हर्मेंटाक सांगपाक की विदीन 48 आवर्स तुमी हो जो कितें प्रोसेस आसा तो चालू करात आनी आमकां फायनल ऑर्डर नोटिफिकेशन जे आमी मागता 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी गोंया खातीर रिजर्व करपा खातीर ती तुमी काडा, नाजाल्यार विदीन 48 आवर्स तुमी काडली ना जाल्यार आमी ऑलरेडी डिसायड केला वी विल स्टार्ट चेन हंगर स्ट्रायक। ऑलरेडी 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी ज्यो रिजर्व जावपाची पॉसिबिलिटी आसा, जावं तो 2001 सेन्सस जावं 2011 सेन्सस पर्सेंटेज कित मेळटा कॉन्स्टिट्युएन्सी अप्रॉक्सिमेटली तीच मेळटा। सो त्यो 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी एसेंब्लीचो डिस्कशन जाल्लें आसा, रियोल सांगे आनी अदुवे हे कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑलरेडी हायस्ट पॉप्युलेशन आहा म्हणून डिक्लेअर केलें। मये कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर तुमकां ऑलरेडी एसेंब्लीन हें केलें आहा, चूक केल्ली गव्हर्मेंटान डिले जावपाक लागून, व्हेरी क्लियर डिले जावपाक लागून चूक करून काडली। आतां प्रत्येक फावटी चुकी करीत आसा गव्हर्मेंटान आनी चुकी करून थंयच धाडटा। सो आमी व्हेरी क्लियरली सांगलें आसा की चुकी करपाचें हें करपाचें डिले टॅक्टिक्स आहा पळय आमी समजल्ले आहा कम्युनिटी। आनी आयज जरी तर आमी हांगासर मुखार आयिल्ले आसा जाल्यार व्हेरी क्लियर मेसेज दिवपाचो जी आमी ऑलरेडी सांगिल्ली आसा, पंचायतीची व्हडली सभा जातली, पंचायत जातली गोंयची। मुद्दम तुमी पळयात की जेन्ना गांवांनी पयलीं आमचो मांड बसतालो आनी त्या मांडाचेर डिसिजन जातालें आमचे एसटी कम्युनिटीचे आनी त्या मांडाचेर डिसिजन जाता तें फायनल आसतालें। तशेंच आतां जेन्ना आमी सरकाराक 2 वर्सां दिली, 2 वर्सांनी ते कांय करपाक शकले ना आनी हो गोंयचो व्हडलो मांड पंचायत म्हणल्यार सगळे पंचायत लेवलाचेर लोक आमचे येतले आनी थाराव घेतले। आनी आतां जें आसा पळय जेन्ना आतां इलेक्शनाक उतरलेलेच आसा, कोड ऑफ कंडक्ट बेगीनच भायर सरपाचो आसा, जरी तर आमकां गव्हर्मेंट हो सरकार जर करेक्टली आहा तो आमकां 24 पयलीं जे कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं आमी फायनल नोटिफिकेशन मागता तें दिना जाल्यार म्हाजी कम्युनिटी लार्ज नंबर ऑफ डिसायड करतले कितें करपाक जाय।